मनशाक येजमानपण दिल्लो देव तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, वावराचें व्हड म्हत्व जेजू क्रिस्तानूच दाखोवन दिलां. बापाचो सासणीक सोब दितो मनीस जावन तोवयाचो पूत म्हूण नांव घेवन ताका मानवलें. हालीनपणी आपलेच हातांनी वावराचीं हातयारां वापरूंक तो लागलो. आनी परी आदलो पातकाचो शिराक काळ धोडून मनशाचो वावर ताणें आशिर्वादाची जोर जायसो केलो. आमच्या गोंयांत पयलीं सेवाधर्मी केंद्र आनी पवित्र पुस्तकाचें केंद्र बाराबर आहलें. 1993 वर्सा आमच्या विसम साहेबान ही पवित्र पुस्तकाची समिती आसली ती कुशीन काडली. 25 वर्सां जातात आनी पयलोच चिटणीस कसो फादर तोमाश दाखीन सिकेर हाका नेमलो. हें केल्लें पवित्र पुस्तकाचो वावर अदीक नेटान जावन आनी फादर तोमाश दाखीनान आपणाक जाता ते भाशेन केलो. 2002 वर्साक म्हाका हें केंद्रान नेमलो आनी पयलीं समिती आसली तें केंद्र करूंक पावलो. म्हणजे समिती म्हणजे धाकटी वस्तू, केंद्र म्हणजे फूल फ्लॅश आनी ताका लागून हें करपाक हांव पावलो. म्हणून 10 वर्सां भोगतात हें केंद्र जाल्यार 1998 वर्सा तें घडलेलें आनी 10 वर्सां मदें जायतो बरो वावर जाला. पवित्र पुस्तक आमचें कोंकणी भाशेन आख्खें आदलो नवो कोरांत तयार जालें आनी पवित्र पुस्तका विशीं जायतीं पुस्तकांय तयार जालीं. देखून आमी देवाक आर्गां दिता, तें वाचता आनी वाखणटा. हांव जावन गेलो पयलो डायरेक्टर, कित्याक म्हज्या आदीन चिटणीस जाल्लो आनी हांव पयलो चिटणीस जाल्लो आनी मागीर डायरेक्टर जालो. आनी आतां फादर मारियान डिकोस्ता हो बरो वावर चालू दवरता आनी पवित्र पुस्तकाचो वावर फुडें व्हरता. तांकां सगळी शाबासकी आनी परबी हांव दिता. आनी केल्ले भाशेन आज हें नवें केंद्र उगडलां देखून ताका हांव अनंत परबी दिता. आमी आयज जो रेनोवेट केल्लो केंद्र ताची उक्तावणी केल्या. हे केंद्रांत आमचें ऑफीस आहा, गॅलरी आहा. गॅलरींत आमी जायतीं पिक्चर्स घातल्यात जे बायबलाचे बाबतींत आसात. कोणूय हांगा भितर सरता ताका एक मॅसेज मेळपाक, एक संदेश मेळपाक ही आमी पिक्चर्स घातल्यात. ते भायर आमी आमची लायब्ररी केल्या. हे लायब्ररींत आमी जायतीं पुस्तकां बायबला विशीं आसात ती आमी अदीकूच अपडेट बी करपाचें आसात. कोणूय तर बायबला विशीं जाणविकाय घेवंक सोदता, वाचूंक सोदता, रिसर्च करूंक सोदता, ताणें हांगा येवन करूंक ह्यो सवलत्यो तांकां मेळूंक आमचें मन आसा. ते भायर हें ऑफीस सोंपटें पुट्टें, कित्याक हातूंतल्यान देवाच्या उतराचो बरो संदेश सगळ्यांक पावूंक आमचो हेतू आनी आमचें मोग. आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जायतीं जाणां हे केंद्रा वरवीं देवाच्या उतराचो मोग अणभवतलीं म्हूण आमकां आस आसा आनी आमी ह्या आस काळजान बाळगिता. फादर ऑफीस कितल्या टायमींग ओपन आसतलो? आमचें ऑफीस सकाळीं 8:30 उक्तें जाता आनी सांजे 5 तें आमी बंद करता. आयताराचें चडशें आमचें ऑफीस बंद आसता. त्या भायर कोणाकूय गरज कसली तर बायबला विशीं आसा, देवाच्या उतरा विशीं आसा, तांचे सेवेक आमी सद्दां आसता. आमच्या केंद्रांत कोंकणी पवित्र पुस्तक आमी विक्रेक दवरता. त्या भायर कोंकणीन जायतीं दुसरीं पवित्र पुस्तकाक लागू आसलेलीं बी पुस्तकां आमची विक्रेक आसतात. आमी गेल्ल्या वर्साक पवित्र पुस्तकाचो ॲप बी भायर काडून लॉन्च केल्लो आनी तो जायत्या जाणांक बऱ्याक पडटा. आमी तर गुगलांत वचत आनी पवित्र पुस्तक ॲप म्हणून मारीत वो आमकां मेळटा. लोकांनी ताचो भरपूर फायदो काडचो बी हें आमचें मन.